चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड वाचित्राव सुदाकर Patrigar, boring wash talking about. बोडी मुळ बोडी बोडी माझा तुले का मला पत्रिका मुंबईकर कोंकणीची पास आणि आमच्या कोंकणीचा बोलतो सत्या प्रॅक्टिस मेक्स अ मॅन परफेक्ट ट्राय till you succeed यो म्हणले तुझ्या ऐकलं पत्रिका तू वाचित राह एक ना एक दिस तू मास्टर जातो आणि हा मास्टर जातो Quite I'm showing some of my profession. हा होय नाका नाका फॉयर आणि केला तू फॉयर को गोळ होते नाका To forgive already. Patrigar, show me she can't around rock son of Patrigar. गाठार ही तर गाया ना ती गाठार Let go straight in. Patrigar, I want to go on that way to Patrigar. On me a mocha, gayon cord, gayon cord, gayon cord. Tu shall gayon, ulla soul. नमस्कार इश्टानो आयच्या माणकामते कार्यावळीक तुमकां समजताक माय मोगासो आनी उर्बेवरींत येवकार आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें तियात्राचो मोगी जाका भुरग्यापणांतल्यान ह्या तियात्रांत न्हेसपाची खूब उमेद एक हिंदू जावनूय ताणें आपलीं पावलां अखंडपणी ह्या पालकाचेर दवरल्यान आनी पालकाची सेवा तो करीत आसा म्हणटच आयच्या ह्या कार्यावळींत दिप्तेश हरमळकर हाका हांव माई मोगासो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता देव बरें करूं तियोतन बाब तुवें ह्या माणकां मोतया कार्यावळीन म्हाका येवकार दिला म्हणून तसोच तुकाय येवकार दिप्तेश ह्या तियात्राच्या मोगान तूं कसो पडलो तियात्राचो मोग म्हटल्यार म्हणजे बरो ल्हानपणींसानूच म्हाका आसा आनी हांव ज्या इस्कॉलान शिकतालो आमचे आवर लेडी ऑफ दिवार हायस्कूल त्या इस्कॉलान आमचो बाब सुकुर्देस सांताक्रूज हो एक लॅब एसिस्टंट हो एक सायन्स टिचर म्हणून थिंगासर शिकयतालो आनी असोच आमच्या इस्कॉलान प्लेज आसता बारीक बारीक स्किट्स आसता पळय ताका एक दोनूच लायनीचो एक डायलॉग आसलो एका प्लेयान सो बाब सुकुर्देस सांताक्रूजान म्हाका विचून काडलो तो रोल करपाक आनी थंयसर सावन एक्चुली म्हजी एक्टिंगाची जी जर्नी आहा ती कॉमेस जाली सो म्हाका पयलो स्टेजीर घेवन येवपाक कोण एक मनीस हें आहा जाल्यार तो बाब सुकुर्देस सांताक्रूज आनी ताणेंच हो म्हज्या भितरलो हो म्हजो पळय टॅलंट आहा तो वळखलो आनी ताणें म्हाका पयलीं स्टेजीर हाडलो दिप्तेश सुकुराचें नांव घेता तेन्ना खूब बरें दिसता कारण एक्टिंगा पासून ताणें तुका मुखार केलो म्हणटच दुबाविरेंत तो एक बरो कांतोरिस्ट म्हणटच ताचो स्वादीक आवाज लोकां मुखार आयज सदांच आसा आनीक हाचोय तुका थोडो भोव फायदो जालो आसतलो पयलीं म्हटल्यार कांताराच्या बाबतीन हो कांतार हांव म्हणटलो ओ ना हें म्हज्या तकलेन पयलीं कांयच ना फकत एक्टींग करतालो बारीक बारीक प्लेज आनी स्किट्सान त्या उपरांत आमचो बाब आल्फी दे दिवार आल्फी आर्ट प्रोडक्शन्सान तो जायतीं वर्सां खूब वर्सां जालीं तो तियात्र कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालता सो ताणें हांव नोको ताका कोहें गमोन आयलें ओ ताका ताणें खुंयसर म्हाका पयलो तें म्हाका कांय खबर ना बट पूण ताणें मागीर म्हाका आपल्या एका तियात्रान एक्ट करपाचो चान्स दिलो आनी बाब सुकुर्देस सांताक्रूजान म्हाका अहें कांतार म्हणपाक हो कांतार अहें कांय केन्ना शिकोवंक ना म्हटल्यार एक्टींग वायज ताणें म्हाका खूब आदार दिला ताणें आमकां भरपूर पॉलिश केल्या आनी ताच्या उपरांत म्हटल्यार स्कूल जर्नी आसता पळय तितले मेरेन बाब सुकुर्देस सांताक्रूज ताणें म्हाका आदार केला ताच्या उपरांत आमचो बाब आल्फी दे दिवार
हांव ताज्या बराबरूच आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं हांव ताज्या बराबरूच आसा. सो ताज्या तियात्रान एक्टींग खूब केलां हांवें. कांतारा म्हटल्यार एक एक सिनारियो जालो एक फावटी. म्हणजे अशें जालें की म्हणजे कांतारा बरोवपी आमच्या आल्फी आर्ट प्रोडक्शनान तेन्ना कोण नासलो. सो बाबा आल्फीच बरयतालो कांतारा. पूण तियात्र बरोवप कांतारां बरोवप तें चड जातालें म्हणून तेणें एक फावटी अशेंच म्हटलें, तूं कांतार बरोवन हाडटा जाल्यार आपूण तुका म्हणपाक चान्स दिता म्हणून. सो ती एक जीद तकलेन एक घेतली, कांतार म्हणूंक जाय जाल्यार कांतार बरोवचें पडटलें. आतां आमकां दुसरो कोण कांतारा आल्फीच दितालो आमकां तेन्ना कांतारां म्हणपाक, आनी कोण दुसरो दिनासलो. आतां ताणेंच तर अशें म्हटलां जाल्यार कितें तरी करचें पडलें न्हू. तेका लागून हांवेंच एक टॉपीक घेतलो आनी बरोवपाक कॉमेंस केलें. पूण तें कंप्लीट करपाक हांव पावलो ना त्या अवस्था, त्या तियात्रान त्या अवस्था. दोन वर्स 2 कोरसूच बरोवन तशेंच दवरलें, कोणाक दाखयलें ना. आनी एक दीस अशेंच आमी जेन्ना पळय स्क्रिप्ट डिस्कशनाक बसलेले तेन्ना ताणें म्हटलें की तुजे कडेन कांतार आहा, तुजे कडेन कांतार आहा. तेन्ना हांवें जाप करून म्हटलें, वय म्हजे कडेन कांतार आहा आनी हांवें बरयलां, पूण तें इनकम्प्लीट आहा म्हणून. सो हांवें ताका तें कांतार म्हजें बरयल्लें आहा पळय तें आयकोंक दिलें आनी तो म्हणपाक लागलो की एकदम बरें आसा, पूण तें कंप्लीट करपाक जाय. तर तें तूं कंप्लीट कर आनी कंप्लीट केल्या उपरांत दुसऱ्या फुडल्या तियात्रान, कित्याक त्या टायमार तितलो टायम नासलो त्या तियात्रान तें घालपाक, दुसऱ्या वर्सा म्हणपाक लागलो तें आमी त्या तियात्रान घालया. सो म्हजी कांताराची जर्नी, हांव कांतार म्हणोंक पावलो इज बिकॉज ऑफ बाब आल्फी देदिवार. ताका लागून ताणें जी उतरां म्हटलीं की कांतार तूं हाडटा जाल्यार तुका कांतार म्हणोंक मेळटलें. सो ती जीद तकलेन दवरली आनी ताज्या उद्देशी हांव आयज कांतारां म्हणपाक ओ बरोवपाक मुखार पावलो. ते कांताराचो उगडास आसा? वय कांताराचो उगडास आसा. कांताराचें नांव ऑनलायन म्हणून एक कांतार आसलेलें, तें ऑनलायन कांतार. आनी दोनूच लायनी हांव म्हणून दाखयतां. मोनिका म्हाका सांग तूं खंय भोंवतालें सगलो दीस, बाजारान सोकाळी गेल्लें हांव साताचें आयकोन मीस. अशें परेन तें ड्युएट कांतार आसलेलें. आनी हांवें आनी आमचें एक ल्हानशें कलाकार किंबर्ली डिमेलो, ताणें हें कांतार आमी कॉम्पिटिशनाक म्हटलेलें. दिप्तेश बाब, आल्फी आर्ट प्रोडक्शन खरेंच नामनेचें आनीक बरें दर्जेदार तियात्र ताणें सर्तींनी हाडले. आनी ह्या सर्ती उपरांत ताणें गांवांनी ह्या तियात्रांचे जायते प्रयोग केले. आनी जे भाशेन तूं म्हणटा ते भाशेन ताणें आपल्या बरोबर आसलेल्यांक दर एकल्याक सांगात दिला आनी सदांच मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. पयले सुवातेर आल्फी बाब, सॅल्यूट. खरेंच दिप्तेश, आमी ह्या ताच्या 10 तियात्रांचेर 10 वर्सां तूं ताच्या सांगात नासलो म्हणटच दर एक वर्साक एक तियात्र, 10 तियात्र. तर ह्या तियात्रांचेर तुका ह्या तियात्रांतल्यान कशी स्फूर्त मेवली, कसो तूं मुखार गेलो, लोकांनी तुका कितें वाखाणलो आमच्या ऑडियन्सा पासत? म्हजो पयलो तियात्र जो हांवें आल्फी आर्ट प्रोडक्शनाच्या बराबर एक्ट केल्लो पळय तो, त्या तियात्राचें नांव पिसोडी. आनी हो तियात्र जेन्ना पळय हांवें केल्लो तेन्ना हांव ल्हान सारको, म्हाका दिसता हांव 9th स्टँडर्डाक आसलो. आनी ह्या तियात्रान हांवें डबल रोल केल्लो. सो एक पूत आनी एक बापूय, दोनी रोल हांवूच करतालो. आनी त्या तियात्रांतल्यान म्हणजे त्या ज्या जाग्यार पळय हांवें कॉमेंस केल्लें आनी आयज पासून हांव आल्फी आर्ट प्रोडक्शन्स ह्या ग्रुपान आसा, म्हाका जायती उदरगत जाल्या म्हज्या भितर अशें दिसता. आनी हें सगळें घडोवंक पावलें बाबा आल्फीक लागून, कित्याक हांवें ताका सदांच एक टिचर, एक एडवायजर म्हणजे कितें सपोज म्हजे कडेन कितें आसा, म्हजी क्वेरी आहा, बाबा आल्फी अहें आहा, कितें करपाक जाय, ताणें म्हाका पयलीं सावन सदांच एक किक स्टार्ट दिल्ली आसा. सदांच कितेंय जावं, एक्टींग जावं, कांतार, कसलेय भाशेचें तो म्हाका कितें काम सांगीत ओ म्हज्या मतीन कितें आहा जाल्यार आमी म्हटल्यार हांवें अशें म्हणूंक फावना की तो म्हजो इश्ट म्हणून, कित्याक ताजी पिराय आनी म्हजी पिराय भरपूर डिफरंट आहा. पूण आमी आमच्या मदीं भरपूर रिलेशनशिप्स आहा. एक टिचर, एक एडवायजर, एक बरो इश्ट. आनी अशें म्हणल्यार म्हज्यान तें नांव घेवन सांगपाक जावचें ना, बिकॉज इट इज वे बियॉन्ड, तें ताच्या भायर आहा. सो आमची जी पळय फ्रेंडशीप आहा, आमचें पळय जें नातें आहा तें
नॉर्मल तियात्र आनी तियात्रिस्ट डायरेक्टर हाच्याकून खूब फुडें आसा आनी ताणें म्हाका भरपूर स्फूर्त दिल्या ह्या तियात्र फिल्डान. एक्चुली तियात्र फिल्डानूच न्हू पूण म्हज्या निजी लायफान म्हज्या पर्सनल लायफान पासून ताणें म्हाका भरपूर आदार दिला. आनी आतां 10 वर्सां मायजूच जातलीं घोडे हांव ताच्या बराबर आसा. दर एका तियात्रान पयलीं तियात्रान हांव फकत ताच्या बराबर एक बारीक रोल करतालो. मागीर फुडें वयता ताणें म्हाका 2 कांतारां 3 कांतारां अशें करून हांवें भरपूर ताचे कडल्यान शिकलां. भरपूर शिकलां आनी जशें हांव ताच्या तियात्रांनी चड म्हणल्यार व्हडले रोल करपाक लागलो तशें जायत्या लोकांनी म्हाका लायक त्याच दिसा तियात्र आहा दिसा बॅक स्टेज येवन म्हाका भरपूर लोकांनी वाखाणलो आनी भरपूर लोकांनी म्हटलें की तुजी एक्टींग सारकी नॅचरल एक्टींग आनी तूं खूब फुडें वयतलो. आनी हो तुमचो सगळ्यांचो हो आशिर्वाद म्हजेर आसा. त्या कारणाक लागून हांव आयज पासून हांगासर आसा आनी तुमकांय लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी ह्या पालकार म्हाका मानून घेतलो म्हणून. आनी चड व्हडा काळजान हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब आल्फीक, कित्याक हें सगळें ताज्या वरवींच जावंक पावलां अशें म्हाका दिसता. दिप्तेश, खेरीतपणी आल्फी पासवात जो ताचो वावर तुवें वाखाणला आनी तुकाय ताणें मुखार हाडला म्हणटच खंयच्याय एका कांताराच्यो 4 वळी. जे परी हांवें सांगलां की म्हजें नातें आल्फी बराबर खूब डिफरंट आहा, खूब लायक बियॉन्ड एवरीथींग. सो असोच आमचो एक तियात्र आसलेलो ज्या तियात्राचें नांव पाय तो म्हजो आनी हाजें टायटल सॉंग जें आहा जें हांवें आनी आल्फी बाबानूच बसोन तें घडलेलें. सो एक पांयचो दर्जो पासून हांव ताका दिवपाक फाटीं सरोना. ताका लागून ह्यो 4 लायनी आहा पळय त्यो ह्यो हांव बाब आल्फीक भेटयतां. तो मनीस जावन आसा चडूच मोगाचो, तो हुशार बुदवोन आसत्या तोंडाचो, काडचीदार तसोच आज्याच्या रुपाचो, तो दुसरो आनी कोणूय पाय तो म्हजो, व्हड केलो म्हाका ल्हानाचो, पाय तो म्हजो, ताका हुस्को चड आपल्या भुरग्याचो. हांव एक टिचर उलास म्हजो सोडटा काळजान सांग, माथ्यार वजें दिलां आमच्या सरकारान, भुरग्यांक ऑनलायन क्लासी घेवच्यो पडटा दर एक वरान, आनी हाकाच लागून कसली केस्तांवां आमच्या गारान. They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale, featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. नीट इंजिनियर म्हणून नाका, IT इंजिनियर म्हणून म्हणून नाका. याचं तू म्हाका सांगा ना काय तुका पयली एबीसी हांव शिकोवपी मरे जाणा आसा. 2 लेकरांची उतरां शिकयला पळय ती सांगता रे. 2 लेकरांची उतरां शिकवय म्हूण आज तू 4 उतरांची लेकरां म्हणून सांग. उतरांची लेकरांची उतरां दिसती पूण तरी आसतना मरे तुजे लागीं 2च उतरांची लेकरां सारकी जायना. म्हणजे ती UP कितें जाता सांग. UP US ON IN IT इट जाल्यार ईट मरे ईट इंजिनियर आता खरेंच दिप्तेश खूब बरें दिसता, कारण तुजे भितर फकत एक्टींग आनी कांतारां ह्या परस आनिकूय वेगळे गूण आमकां दिश्टी पडटात. हांव जायतीं वर्सां तुका लागींच्यान पळयतां. तूं जेन्ना म्हणटालो की आपण 9th स्टँडर्डाक शिकतालो, म्हाका उगडास आसा तेन्ना तान हांव तुका वळखतां. आनीक तुजे भितरल्यो आनीक थोड्यो गजाली म्हणजे आमी खंयचोय तियात्र सादर करूंक वेता आसतना आमकां जायतें जाय पडटा. स्टेज सेटींग जावं बाकीचें सगळें हातून थोडो बहुत तुजोय हातभार आसता, हातून इलोय दुबाव ना. तरी आसतना आनीक एक गूण म्हटल्यार
हालींच्या दिसांनी युट्यूबाचेर तूं स्वताक एडिटींग करता, तूं स्वताक शुटींग करता आनीक लोकांची कांतारां जावं लोकांच्यो कार्यावळी मुखार हाडटा. तर हे गूण तुवें कशे आपणायले? वय आदल्या टायमाचेर म्हणजे बरे पयलीं आतां तियात्र जेन्ना पळय हांवें करपाक चालू केलें, एक्चुली हांव शिकतालो ओ मागीर तेज्या उपरांत कामाक लागलो. सो कमर्शियल तियात्रांनी वचपाक खूब त्रास जाताले. ताका लागून हांवें आमच्या आल्फी आर्ट प्रोडक्शनाच्या तितले मेरेनूच दवरलेलें. पूण मागीर आमचो फामाद म्युझिशियन, सगळो लोक ताका वळखता, ताचें नांव लेनॉय गोमेंडीस. लेनॉय गोमेंडीस आमच्या आल्फी आर्ट प्रोडक्शनान बॅकग्रावंड म्युजीक दिवपाक एका वर्सा, त्या वर्साच्यान तो आतां आमकां चालूच आसा. सो लेनॉय गोमेंडीस म्हणटा पळय त्या मनशान यूट्यूब म्हटल्यार आमकां तेन्ना फकत व्हिडियोज जे पळय कोण दुसरे लोक घालता तांचेच व्हिडियो पळोवन आमी आसताले. पूण आपलें कांतारूय यूट्यूबाचेर अपलोड करपाक मेवता, शूट करपाक मेवता, सगळें करपाक मेवता, हें म्हाका जाणून घेवन दिवपी बाब लेनॉय गोमेंडीस. कित्याक म्हजे कडेन कांतार आसलें पळय तें आमी तियात्रान उजार करताले. सो एक दीस म्हाका लेनॉय बाबान म्हटलें की आपल्या कडेन एक कांतार आहा, आनी ताणें म्हाका तें आयकून दाखयलें आनी म्हाका भरपूर आवडलें तें कांतार. सो म्हाका लेनॉय म्हणपाक लागलो की हें कांतार आपल्याक जाय तुवें रिकॉर्ड केल्लें आनी शूट करून तें यूट्यूबार घातलेलें. तर त्या पयलीं हांवें यूट्यूबाचेर कांतारां घातलेलीं, पूण अशी प्रॉपर शूट करून जावं रिकॉर्ड करून तशी घालूंक नासली. नॉर्मल आमची स्टेजीर कोण आतां कोणूय बसून ऑडियन्सान शूट करता पळय तेंच कांतार घातलें, काडलें आनी यूट्यूबार घातलें. तेन्ना कांय खबर नासताली, कांय नासली खबर. सो यूट्यूबाचेर कांतार घालपाक म्हाका पयलो तेंको दिवपी वो आदार दिवपी बाब लेनॉय गोमेंडीस. आनी ताचो स्टुडियो आसा सिल्लीन, लेन्स स्टुडियो म्हणून. सो ताणें म्हाका आपल्या स्टुडियोन आपोवन तें कांतार रिकॉर्ड करपाक लायलें, तें सिंग करून रिकॉर्ड करपाक लायलें. आनी त्या उपरांत हांवेंच तें कांतार म्हज्या एका इश्टाक घेवन शूट केलें आनी तें कांतार हांवें यूट्यूबाचेर अपलोड केलें. आनी तें कांतार अपलोड करून म्हाका भरपूर लोकांनी वाखाडलो. तें कांताराचें नांव ऑनलायन वोकॉल. तुमी जायत्या जाणांनी तें कांतार पळयलां आसतलें. सो ह्या कांताराच्यो लिरिक्स, कांताराचो बरोवपी जावन आसा बाब लेनॉय गोमेंडीस. सो लेनॉय गोमेंडीसान म्हाका युट्यूबाची जी म्हजी यात्रा आसा त्या यात्रेन म्हाका लेनॉयान भरपूर आदार दिला. भरपूर म्हटल्यार भरपूर. कांतार बरयल्या उपरांत डायरेक्टली तें रिकॉर्ड करपाक जायना. बारीक बारीक उतरां फाटीं फुडें जाता ओ कितें चेंजीस करच्यो पडटा. सो त्यो करपाक म्हाका बाब लेनॉयान भरपूर आदार केला. सो तेतून बाब म्हजें हें पळय जें लायफ आसा तियात्राची जी म्हजी पळय यात्रा ही आसा, ही बाब आल्फी, बाब सुकूर आनी बाब लेनॉय गोमेंडीस ह्या 3 मनशांचें नांव घेनासतना कशीच कंप्लीट जावची ना. सो ह्या 3 लोकांनी म्हाका भरपूर आदार दिला. आनी आयज हिंगासोर हांवें तांकां भरपूर फावटी देव बरें करूं म्हटलां, पूण आयज सभे माजार सगल्यांक ह्या 3 मनशांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिप्तेश, तुजे बरोबर भासाभास करता आसतना खूब काळजांतल्यान खुशालकाय भोगता. आनीक थोडे भोव इन्सिडंट जे हांवें पळयल्यात ते हांव परत तुजे नदरे मुखार हाडूंक सोदतां. कारण जे कॉमर्शियल तियात्र जाताले तुवें म्हटल्यार फकत आल्फी पुरतो आपूण रावलो ना. हांवें पळयलां ते भाशेन जेन्ना हे कॉमर्शियल तियात्र जातात ह्या तियात्रांनी कोण तरी कोणाचो उणाव पडटालो, कोणाची गरज पडटाली, अशा वेळार थोडो भोव तूंय धांवला. तुका उगडास आसतलो लोकां मुखार हाडीत जाल्यार अदीक बरें. हय, तेतून बाब तुजी नदर सारकी बारीक आं. वय, जायते फावटी अशें जालां की दुसरो तियात्रिस्ट केन्नाय आपल्या कसल्या कारणाक लागून पावना आनी रिप्लेसमेंट्स आमकां भरपूर करचे पडटा. आनी अशें न्हू की हांवें म्हटलां तें परी हांव आल्फी आर्ट प्रोडक्शनाकूच आसलो. बाब लेनॉय गोमेंडीसान जाली फाटलीं 3 वर्सां ताणें लँड सिजनाक आपलें तियात्र करपाक कॉमेस केला. सो ताच्या तियात्रांनी लँड सिजनाक हांवें एक्टींग केलां ओ सिंगींग केलां. आनी हे 2 प्रोडक्शन सोडल्यार म्हाका दिसता हांवें बाब सॅबी द दिवार हाच्या तियात्रान अशेंच एक रिप्लेसमेंट रोल केल्लो बाब अनिल पेडणेकराचो.
हे आमचे कायदे तियात्रान. त्याच्या उपरांत बाब वेलन्सियो दे कोल्वा हाच्या तियात्रान गीद 2 हो तियात्र ताणें रिलीज केल्लो. त्यावूय तियात्रान म्हजो बारीक कांतार आनी एक बारीक रोल आसलो. आनी हवालदार एक तियात्र आसलो बाब पिटराचो. सो त्याय तियात्रान हांवें एक कांतार एक चौको म्हटलेलो म्हज्या हेर सांगात्या बरोबर. सो अशें न्हू की हांवें आल्फियाट प्रोडक्शना पुरतेंच दवरलां म्हजें एक्टींग वा सिंगींग, पूण हेरी तियात्रांनी हांवें एक्टींग केलां पूण बारीक प्रमाणान. सो बरी जर्नी एक्चुली आनी बरो एक्सपिरियन्स, बरो एक्सपोजर म्हाका आमच्या पालकार मेवला. आनी दुसरें म्हटल्यार तियात्र बरोवप हें म्हाका जायत्या जाणांनी विचारलां की तुजें कित्याक बरोवंक कॉमेस करना. कितें आहा की म्हाका यू शूड डू वॉट यू आर स्पेशल एट. सो हांव तितल्या पुरतेंच तें दवरतां. आनी भरपूर लोक म्हाका विचारता की तूं पॉलिटिकल कांतारां कित्याक म्हणना, तूं पॉलिटिकल कांतारां कित्याक बरयना. सो म्हजें हें म्हणणें आहा हिंगासर की दुसऱ्यांक बोट दाखोवच्या पयलीं आपणें आपल्याक पळोवपाक जाय. सो हांव हीं उतरां म्हणून हांव कोणाक डिफेम करना, कोणाक दूख दिवंक सोदिना. हांव म्हज्या पासून उलयतां. सो जायते लोक म्हाका विचारता की तूं कित्याक पॉलिटिकल कांतारां बरयना. सो म्हाका दिसता हो जाबाब दिवन तांची काळजां सॅटिस्फाय जाले आसतली म्हणून. आनी फुडाराकूय घडये म्हाका देवाचे दयेन चान्स तर पडलो कमर्शियल तियात्रांनी वचपाक करपाक जाल्यार फाटीं रावचो ना. आनी ही आमची कोंकणी भास जी आसा ती फोरें काळ जावन आमकां एक्चुली म्हाकाच अशें न्हू, सगल्यांनीच आमी ती मुखार व्हरपाक जाय आनी ती करपाक हांव खोशयेन प्रयत्न करतलो. दितेश, खरेंच तूं म्हणटा तें आयकल्या उपरांत जायत्या जाणांक जायती आवड आसता, पूण आमचें हातून पळोवन आमी पांय सोडूंक जाय. आनी सुरवातेक तुका सांगचें जाल्यार जी भाशेन तूं एक बापूय कसो जावं एक इश्ट कसो जावं एक बरो डायरेक्टर जावं एक बरो बरोवपी ह्या नात्यान आल्फी लागच्यान जें कितें शिकला. पयले सुवातेर ह्यो थोड्यो गोश्टी, ह्यो थोड्यो गजाली आल्फीक पयले सुवातेर आवडना. म्हणटच बरी रीत देख घेवन तूं जेन्ना मुखार वता, ही अशीच तुवें रीत देखीची कांतारां जावं रीत देखीचे जे तुजे भुमिका आसात त्यो लोकां मुखार हाडल्या उपरांत लोकांची काळजां तुज्यान अदीक जिखोंक जाता. आनी खेरीतपणी आयच्या ह्या सभे माजार हांव तुका परबी भेटयतां आनीक मागतां ह्या तियात्रांनी तुवें तुजो वावर आसा तो असोच मुखार व्हरत रावचो, जाणे करून लोकां मुखार तूं अदीक पडजडीत जावन लोकांचे जे विचार खंय अशे तशे हालतात दोलतात ते सदांच तियात्रिस्ट परत जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनीक ह्याच आशेन हांव तुजे लागीं मागतां की तुवें पयले सुवातेर तुजो गांवची थोडी वळख करून दिली जाल्यार अदीक बरें जातलें. आनीक फुडाराक तूं कसो वचोंक सोदता, फुडाराची तुजी वाट कशी आसतली हेंवूय तुवें आमकां सांगचें. देव बरें करूं तियोतन बाब, तुवें म्हाका परबी दिली त्या पासत. म्हजो गांव दिवार आयलंड ह्या गांवाचो हांव. आनी जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या दिवाडेच्या ल्हानशा गांवांत भरपूर कलाकार आसात भरपूर. सो तांकां एक किक स्टार्ट जाय आसता. सो ती किक स्टार्ट दिवपी ह्या गांवांतूच आसा. हांवें नांव घेतलां तें परी बाब आल्फी, बाब सुकूर. नोको तो आतां आमच्या स्कॉलान शिकयता अजुनूय ना जाल्यार, पूण हे थोडे तियात्रिस्ट आसात जावं हे थोडे डायरेक्टर आहा जे दुसऱ्या कलाकारांक जावं दुसऱ्या भुरग्यांक तांच्यांनी खूब वयर काडलेले आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार तुवें म्हटलां ते भाशेन म्हजो फुडलो वावर म्हजे कडेन घडटा पळय तेन्ना पासून हांवूय सपोज म्हजे कडेन जाता की कोणाकूय बाबा एक कांतार बरोवन दिवपाक जावं एक कोणाकूय वयर काडपाक जाल्यार हांवूय तें करपाक वतलो. म्हाका भरपूर खुशालकाय भोगतली हें सगळें करपाक. आनी ही आमची कोंकणी जिवी दवरपाक हांवेनूच न्ही पूण आमी सगल्यांनीच प्रयत्न करपाक जाय. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें सगल्यांचें नांव घेतलें पूण म्हज्या मामी डॅडीचें नांव घेवंक ना, पूण खेरीत परीन तांकां पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तांच्या विणें हें जावंक पावचेंच नासलें. सपोज तांचो तेंको नासलो, तांचो आदार तर म्हाका नासलो जाल्यार हें कशेंच जावंक पावचें नासलें. तो एट द एंड आय वूड लायक टू थँक माय डॅड ऑल्सो, माय मदर ऑल्सो. सो आनी तुका आनी आमच्या लोकांक पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आनी मुखार पासून तुमी सगळीं जाणां म्हाका अशींच मानून घेतली आनी म्हजी कांतारां जावं म्हजी एक्टींग अशीच वाखाणटली म्हणून हांव आवडेतां आनी हेंच सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करून दिप्तेश. इश्टानो, ह्या कार्यावळींतल्यान दिप्तेश हरमळकर हो दिवारचो भुरगो हाचे विचार तुमी आयकले. थोडो वेळ म्हज्या सांगाताक रावली त्या पासत करीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान दिप्तेशाक आनी तुमकां सगल्यांक काळजाचे खोलायतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. तुझ्या कानातलो वायल भायर आसा पिसो जाव. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड.